खारीवाडा दर्यावेळ ही गोंयांतली एकच दर्यावेळ आसा जंय रावन मुरगांव पोर्टाचें दर्शन घेवंक मेळटा। मात ह्या दर्यावेळे कडेन फाटले 1.5 वर्स जाले नगरपालिकेन फाट केल्ली आसा। वेळेच्या नितळसाणे कडेन पालिका लक्ष घालिना म्हूण आदली कावन्सिलर फियोला रेगो ही उलयल्या। अर्डेक्सो खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। 1.5 वर्स जाले कावन्सिलनी फॉर्म जाले, एकूच फावटी हांगा गार्बेज क्लीन केल्या। दुसरें म्हणल्यार आमकां रेगुलर हांगा ही एरिया क्लीन करपाक स्विपर धाडटाले वन्स अ वीक। ते आतां स्विपर म्हाका दिसता 1.5 वर्सान एकूच फावटी घातला गणपतीचे दिसा, तें जाल्यार हांवें रिक्वेस्ट करून हाडलेलें। दुसरें म्हणल्यार ही एरिया इतली बरी, हिंगासून होल गोवान आमकां एकूच प्लेस बीच आसा, फुडल्यान रावन पोर्ट दिसता आनी हो पोर्ट सादो न्हू। ह्या पोर्टार व्हडले व्हडले क्रूज लायनर्स येता आनी इतले बरे क्रूज लायनर लोक धांवून येता हे सायडीन पळोवपाक, फुडल्यानच्यान पळोवपाक मेळटा म्हणून। पूण उबे रावन घाण घेवन ही धट ही बीच पळोवन परतून वयता। सो हांवेंनूय एक फावटी अप्रोच केल्ले ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे एक ऑफिशलाक, आमची बीच ट्युरिजमाक घाल आनी क्लिनींग रेगुलर क्लिनिंगाक घाल म्हणून, बिकॉज म्युन्सिपालिटी तितले जायना क्लिनींग। सो ते तरी हांव मागता आतां तरी केल्यार पुरो म्हणून। न्यू गव्हर्मेंट फॉर्म जाता तेन्ना तरी आमची बीच ट्युरिजमान घालून। नो डावट इट इज अ फिश फॉक्स एरिया, बट स्टील क्लॅनिनेस नीड्स टू बी मेंटेन। ट्युरिस्ट येता ते चड, पूण लोकलांक पासून उबे रावंक प्रॉब्लम जाता। हें पॅरिपेट बांदला तितलेंच आसा, तेजे भायर आनी कांयच हिंगा करपाक अजून जावंक ना। सो हांव मागता एटलीस्ट द बीच क्लीन कर। दुसरें म्हणल्यार कन्स्ट्रक्शन जालें म्हणटकच सगळें हाडून हांगाच उडयता, तें कोण पिकअप करना। तेंवूय एक मागता लोकल्सा कडेन कन्स्ट्रक्शन जालें म्हणटकच जाणाकल्याचें व्हरून पिकअप करून भायर दवरपाचें। हो खाऱ्यावाडा बीच आहा आनी टुडे गोवा इज अ टुरिजम डेस्टिनेशन। जायते लोक हांगा येता, लोकल डोमेस्टीक इंटरनॅशनल लोक येतात गोंयान, and they are coming basically because of the sun and sand. Now what the beach it has never got its due attention. हांगा पयलीं जायते तुका लोक आसले जे कावन्सिलर आले, they were working towards the cleaning of this beach. गोंयान बीच क्लिनिंगाचे फक्त स्कॅम जालो आहा। बीच क्लिनिंगाच्या नांवाचेर लोकांनी पयशे काडल्या, but there has been nothing like a beach cleaning system here. All this while the people in the locals have been trying to maintain the cleanliness of the beach, पूण कोणे काय हांगा एक्शन घेवंक ना। हो जर तूं हांगा कचरो पळय, it has not been lifted for years. A lot of application has been given by the people from here, but it has gone to deaf ears. Municipality has totally neglected this beach. हे बीचा वयल्यान तुका आख्खो दर्यो दिश्टी पडटा। You can see a lot of ships coming in, you can see a lot of passenger vessels coming in, आनी हो जो बीच आहा, it is dying for its due attention. Every place, every beach that is in Goa can be used as a nice tourism destination provided it gets its due attention. हांगा वास्कोन जरी तूं बिचां पळय, बायणा बीच म्हण नाल्यार हो बीच म्हण, इट कॅन बी डेवलप्ड। अ लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी डेवलप्ड प्रोवायडेड द गव्हर्मेंट पेज अटेन्शन टू इट। आतां हो जो बीच आहा हाका जरी तूं क्लीन करत, हांगा तुका हें दिश्टी पडटा, हें तुका हांगा ब्युटिफायन केल्लें आहा, बट दीस पार्ट इज निग्लेक्टेड। आनी हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की हे टुरिजम सिजन चालू आसतना असले तुमी बीच स्ट्रेचीस जे आहा ताका तुमी निग्लेक्ट करनाका। कायंडली यूज दीस सो देर कॅन बी सम कायंड ऑफ अ डेवलपमेंट एंड सम कायंड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन ऑल्सो।